मुरगांव पालिकेची इमारत ही इतिहासीक दायज आशिल्ली इमारत, मात तिका पत्रे घालून ती बुरशी दिसता। ह्यान फुडें अश्यो वारसो आशिल्ल्यो इमारती आसा तश्यो सांबाळून दवरच्यो म्हण शमी साळकार उलयल्या। हाचेर लक्ष दितले म्हण नगराध्यक्ष दामोदर कासकर हांणी उतर दिलां। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। आमी वास्को मार्केटानूच ओल्ड जो हेरिटेज स्ट्रक्चर आसा क्लॉक टावर तो जेन्ना आमी रेनोवेशनाक घेतलो दाजी कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना ASIन आमकां व्हडलें लिस्ट दिल्लें। आतां ही बिल्डींग जी आसा म्युनिसिपालिटीची दॅट इज ऑल्सो हेरिटेज स्ट्रक्चर 100 वर्सां पुराय जाल्या आसतली ताका आनी ताजी एक आपली अशी वळख आसा त्या बिल्डिंगेची। त्या बिल्डिंगेक तांणी एक पत्रे घाल्या, पत्र्यान इतली बुरशी दिसता बिल्डींग, ताजो फूल लूक स्पॉयल जाता। सो आमी आज मिटिंगेन तेच विचारलें की तुमी तुमी कन्सल्ट केला काय कितें, कित्याक बिल्डिंगो हेरिटेज बिल्डिंगो ज्यो आसा त्यो रेनोवेट जायना, त्यो रेस्टोर जातात। तांकां सिमेंट कॉन्क्रीट हें सगळें वापरनात। ताका एक पयलींच्यो पोर्तुगीज तेंपावेल्यो ज्यो बिल्डिंगो आसा तांकां एक टिपिकल एक हें आसा, कितें म्हणटात ताका, देर इज अ प्रोसिजर टू बी फॉलोड। सो तो फॉलो केला काय कितें हें आमी आज मिटिंगेन जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो, पूण तांणी सांगलां ताका कन्सल्टंटाक आपयता म्हणून, आनी तांकां सांगलां आमी आतां केलां तें केलां, हाच्या फुडें जें काम जातलें, जे नळे आसा ते जो लूक आसा बिल्डिंगेचो नळे बी घालपाचो तो कंप्लीट करात। आनी दुसरो फेज जेन्ना घेता तेन्ना खंयचीच बिल्डींग भायल्या वाटेंतल्यान ताका कसलोच चेंज करनासतना तशा तशी ती रिस्टोर करून कितें बारीक कितें चेंजीस आसा त्यो करात आनी त्या प्रमाणे ती बिल्डींग वेवस्थीत दवरात। सांगपाचें म्हटल्यार रिगार्डींग रिन्युवेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आसलें तेन्ना आमचो म्युनिसिपल स्टाफ म्हटल्यार म्युनिसिपल नासलें आमचें तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन आसलें तेन्ना तेंच्यांनी कितें डिसिजन घेतलें आनी कितें एग्रीमेंट आहा तें आमकां खबर ना। आतां ते म्हणटा ते हेरिटेज बिल्डींग ती आमी आसा तशी दवरपाक जाय असो रेजोल्युशन घेतला कावन्सिलरांनी। त्या प्रमाणे हांव रेजोल्युशन घेतल्या प्रमाणे हांव आमचो कन्सल्टंट मागीर कॉन्ट्रॅक्टर आनी हांकां सगळ्यांक आपोवन जी सुडाच्या आपोवन सगळ्या तेंच्या वांगडा कन्सल्ट करून कितें चेंजीस जावपाक सोदता जाल्यार ते अवश्य करतलो।